पणजे महापालिकेच्या महापौर पदार उदय मडकयकर जाल्यार उपमहापौर पदार वसंत आक्षेकर हांची बिनविरोध निवड जाल्या उपरांत पणजेचे आमदार बाबूश मोन्सेरातान मनपाच्या कार्यालयांत वचून दोगांयकूय परबी भेटयली। त्या भायर भाजप पक्षाने दोगांयकूय परबी दिली। मडकयकरान केल्ल्या बऱ्या वावरा खातीर ताका ही परत संद मेळ्ळ्या म्हण ह्या वेळार आमदार बाबूश मोन्सेरात उलयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयच्यान म्हाजी एज अ मेयर म्हणून सेकंड इनिंग सुरू जाता। म्हजो कलीग विभा आक्षेकार एज अ डेप्युटी मेयर आमी दोगी जाण अंडर द लिडर ऑफ बाबूश आमचो लिडर MLA तेजें जें विजन आसा पणजे चकाचक करपाची ह्या तेज्या सपना खातीर आमी दोगी जाण विथ आमचे सगळे कावन्सिलर, सगळे आमचे कॉर्पोरेटर्स, सगळे आमचे ऑफिसर्स सगळ्यांक आमी वावुरतले आनी पणजे लोकांक एक आदर्श सिटी म्हणून गोंयची आमी दिवपाचें ट्राय करतले। आमचें ऑफिस हें पिपल्स फ्रेंडली ऑफिस आसतलें, हेका आमी ट्राय करतले। लोकांक त्रास जायना अशें, लोकांक परत परत हांगा पावटी मारूंक जायना बारीक बारीक कामाक, हे त्रास जावंक जायना खातीर आमी एक सिस्टम हे करतले। टायम बाउंड ताका सर्वीस दिवपाक आमी ट्राय करतले। लोकांचो आमकां गाळयो न्ही, लोकांचे आमकां आशिर्वाद जाय। लोकांनी निवडून दिला, आमची खूब अपेक्षा आसा, त्यो अपेक्षा आमी पूर्ण करपाक आमी वावुरतले आनी एक पणजे जी खूब फाटीं गेल्ली ती फुडें हाडपाक ट्राय करतले विथ द हेल्प ऑफ आमचो कमिशनर संजीत, जाका पणजेची सगळी जाण खबर आसा, जाका ती गार्बेज प्रॉब्लेम जावं वा बाकीचे प्रॉब्लेम ह्या खातीर आमी सगळे एकठांय जावन कमिशनर आमी सगळे एकठांय जावन आमी काम करतले। जशें आतां मेयरान म्हणलें आमची CCP आमी पब्लीक फ्रेंडली अशें करपाक सोदता। म्हणजे आमच्या मनान अशें आसा की पब्लीक हांगा येतलो, सर्वसामान्य पणजेकार हांगा येतलो, तो खंय तरी निराश जावन वचचो ना, ताका परत परत मिटी मारूंक पडचो ना, अशें सिस्टम आमी डेवलप करतलो। तशेंच आमचे लेगसी इश्यूज जे आसा ते सगळे हे वर्सां भितर आमच्या ह्या टेन्युअरान आमी क्लियर करपाक ट्राय करतले। रिकवरी हाऊस टॅक्स आमकां खूब येणें आसा, मेयराच्या मनान आसा की ते चडांत चड रिकवरी आमी बेगींतल्या बेगीन करतले, तातूंत CCPचे फायनान्शियल हेल्थ जी आसा ती रिकवर जातली। Confident. See, I am confident that we are going to make history next election. That 30 out of 36 we are going to get for our party. And how is it in the election? Sorry? You have given second term to Uday. No, that's what I said. No, I have given him a second term because he has done a good job. I have been monitoring this for the past one year, and he has really done a good job. I must actually compliment even the commissioner because together as a team they have worked for Penny. Will there be any change in the strategy to appease the Penjamites? See, ultimately, what the people of Penjam want. People of Penjam wants a clean city. Basic amenities should be in proper place. So we are basically there to give them what the people of Penjam want. But still garbage problem is still... Garbage is a problem. See, garbage is a problem because what happens, we don't have a place where it's actually dumping place, this debris and all dumping and all that. We are just trying to sort out that. If the Bangiri plant was would start basically coming up, then it would have been a difference. But still, I think we are managing it much better than even Margaon is managing it.